नमस्कार येवकार हांव दत्तराज नायक प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. It is my decision. Nobody can question us regarding transfer of case. Please listen. वाळके केशीत चोरयेचोच हेतू तपास अर्द्यार तरी डीजीपी जाहीर करून मेकळो. सुपारी किलिंग एंगल खुट्याळा. पहिली 5 राफाल अंबालात भारतीय हवाई दळाच्या 17व्या गोल्डन एरो स्क्वॉड्रनात दाखल. भारत फ्रांसाच्या रक्षा मंत्र्याचे हजेरेत सुवाळो. 36वी राफाल फुडल्या वर्सभरात दाखल. कोविड लक्षणां आशिल्ल्यांची एंटीजेन टेस्ट नेगेटिव्ह आयल्यारूय आरटीपीसीआर टेस्ट सक्ती. असिम्प्टोमॅटिक दुयेंतींक उपरांत लक्षणां दिसल्यारूय आरटीपीसीआर राज्यांक निर्देश. सरकारी स्टाफान भिवपाची गरज ना. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सरकाराची एक्सपायरी तेंकल्या. आंदोलन बंदी सर्क्युलर फाटीं घेयात. दिगंबर कामत म्हणटा फतवो अलोकतांत्रीक. रिणांचो मॉरेटोरियम काळ 28 सप्टेंबर मेरेन वाडोवपाचो सुप्रीम कोर्टाचो अंतरीम आदेश. डिफॉल्ट रिणां एनपीए करचे न्हय, जुरार जूर लावचे न्हय, सरकाराक निर्देश. आणि दिवचले वन मावळिंग्या दोंगरार जर्सी गायीच्या पाडकांचे सांगाडे आनी अवशेष. सर्रास असले प्रकार प्राणी मित्रांक हुस्को. रानवटी पक्षी जनावरांकूय घातक. स्वप्नील वाळके खुनाचे केशीत चोरी होच हेतू तपास अर्द्यार आसतनाच डीजीपी मुकेश कुमार जाहीर करून मेकळो. सुपारी किलिंगाचो एंगल सोमतोच खुट्याळाक. उस्तितल्या मिडियाक परती जाप. डीजीन मडगांवां शेटी बरोबर बसका घेतली. चोरयेचो प्लान फसलो, तातूंत खून जालो म्हूण डीजी सांगता. वाळकेचें शॉप मातशें भितर आशिल्ल्यान खंय चोरांनी टार्गेट केलें. बाकीचीं शॉपां तांणी रेकी करून दवरिल्लीं. It is my decision. Nobody can question us regarding transfer of case. Please listen. It is my decision. Nobody can question us regarding transfer of case. Please listen. It is my decision. Nobody can question us regarding transfer of case. Please listen. केस क्राईम ब्रांचचे कित्याक ट्रान्सफर केली काय म्हणून साश्टीच्या पत्रकारांचो प्रश्न. वेल्यान नोबडी कॅन क्वेश्चन अशें म्हणून मिडियाक परत जाप. It is my decision. Nobody can question us regarding transfer of case. Please listen. स्वप्नील वाळके खुनाच्या केशीन चोरी होच हेतू म्हणून डीजीपीन स्पष्ट केले. उनका मोटिव रॉबरी करना था, चाहे वो कहीं भी करें ज्वेलरी शॉप में. उन्होंने और भी दुकानें सर्वे की थी यहाँ मडगांव में. अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर जगह उन्होंने सेलेक्ट की थी क्योंकि उन्होंने पाया कि ये साइड में है. एग्जैक्टली उनका मोटिव रॉबरी करना था और रॉबरी करके वहाँ से ले जाना था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गए क्योंकि वो इमीडिएटली उनमें दोनों में स्कफल हो गया, फाइट हो गई, तो दे कुड नॉट डू इट. And actually it was not their proper planning. Only one person came, went there. उसके बाद में उसका स्कफल हो गया. तो that man was also strong. जो आपका जो दुकानदार था वो भी मजबूत आदमी था, वो काफी फाइट किया. I really praise that man who fought with him. Though it is unfortunate that he lost his life, but at least he fought. They thought कि मैं गन दिखाऊंगा वो इमीडिएटली साइड हो जाएगा, मैं सब चीज ले जाऊंगा. मीनवाइल सेकंड मैन वाज कमिंग, वो आया बीच में, उसी ने बचाया. हालांकि वो बचाने का बहाना ले रहा था, लेकिन उसको हेल्प कर रहा था दूसरे को भागने में. व्हाट यू वांट? First person who entered the shop without speaking has fired directly on Swapnil. No, he has not fired directly. No, he has only shown. He has not fired directly. Till now we got roll of 3, but we can't say now. Because till investigation is completed, we can't say now. But till now, we got a roll of 3 persons. Investigation is going on. I don't want that there should be any contradiction. Whatever I wanted to reveal, I have revealed you. ताणे सकाळी मडगांवां शेटींबरोबर बसका घेतली. पेट्रोलिंग वाडयता म्हणून सांगून गेला.
शेट्टींनी शॉपांची सेक्युरिटी कशी वाढवची ताचेरूय उलोवणें जालें. Fear psychosis in Madgaon town, as you may be aware, I don't know, because I was told that people are so much afraid and people don't know what is to be done. So to assure them that such incident is very bad, even it reflects on police performance also, that such incident should not happen in the town, especially in the town. Suggestion अशी दिला की मार्केटान since jewelry shops are almost 50 jewelry shops are in one line, and within a 1 kilometer radius there are almost 80 jewelry shops in Margao city. So आमकां armed security, police security ही तेणी दिवची हे आमचे सजेशन आशिल्लें, and they have accepted our suggestion. आनी तेणी सांगलां की round the clock 24 hours we will be giving armed security to the jewelers as well as the market. 2 सप्टेंबराक हो प्रसंग मडगांवां घडल्या उपरांत आतां मेरेन 3 जाणांक धरल्यात. केस काडून दक्षिण गोंय पुलिसा कडच्यान क्रायम ब्रांचीक दिल्या. सुपारी किलिंगाचो प्लान सुरवातीक लीक जालो. आजुनूय एक प्रश्नचिन्ह कसो धागो दोरो भायर सरत आसा. मात क्रायम ब्रांचीचे पुलीस ते दिशेन तोंडूच उगडूंक सोदिनात. डीजीपी तर तपासाचे सुरवातीकूच रॉबरी म्हूण शिक्को मारून मेकळो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. पहिली 5 राफेल झुजारी विमानां अंबालात भारतीय हवाई दळाच्या 17व्या गोल्डन एरो स्क्वॉड्रनात औपचारीक दाखल जाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी फ्रांसाची संरक्षण मंत्री फ्लॉरेन्स पार्ले सुवाळ्याक आशिल्लीं. फ्रांसा कडच्यान भारतान 36 राफाल घेतल्यात. पहिली 5 राफाल 27 जुलयाक पाविल्ली, आनीक 5 तयार आसात. सगळीं राफाल फुडल्या वर्सभरात भारतीय हवाई दळांत पावतली. इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है. इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिफेंस रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑफसेट रिफॉर्म्स इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं. मुझे विश्वास है कि फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री इसका लाभ उठाएंगी और फ्रांस इंडिजिनाइजेशन की हमारी इस यात्रा में हमारा साथी बना रहेगा. I wish to say thank you and also to tell you that as in any strong friendship you can count on us. We will also be by your side. We support your candidacy for the UN Security Council. And India's election as a member in 2021-2022 represents an opportunity to promote together a common vision of international peace and security anchored to the respect of international law. There is so much we can do together. I'm confident in our ability to come up with new ideas, to feed and renew constantly our partnership. सरकारी स्टाफान भिवपाची गरज ना. गोवा फॉरवर्डाचें उतर. विजिलन्स खात्यान सर्क्युलर काडून सरकार विरोधी आंदोलनांनी वांटो घेवपी स्टाफांचेर कारवायेची शिटकावणी दिल्या. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा दादागिरी नाका, सरकाराची एक्सपायरी डेट लागीं पावल्या. सर्क्युलर फाटीं घेयात. दिगंबर कामत म्हणटा सरकाराचे असले फतवे अलोकतांत्रीक. आंदोलन हो अधिकार. विजिलन्स डिपार्टमेंटान काल एक आतां सर्क्युलर काडला की एजिटेशनां किंवा सरकाराच्या पॉलिसी विरोधात जर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयज उलयले जाल्यार तांचेर कारवाई जातली म्हणून. हे जे सरकार आसा हे दादागिरीचे सरकार आसा. गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयज जे आसात हे बीजेपीचे वर्कर किंवा बॉन्डड लेबरर्स न्ही.
तुमच्या वर्करांक आनी तुमचे जे बॉन्डेड जे आहात कार्यकर्ते तांकां तुमी ऑर्डर काडात आत्माराम बोरकर रोडा वयल्यान. आमकां तातूंत कांय मदीं पडपाचें ना. पूण अशे तरेचे डिक्टॅक गव्हर्मेंट एम्प्लॉयजांक बेश्टोवप, विजिलन्सांतल्यान आतां एक सर्क्युलर काडप. पूण हांगा आमी आतां गव्हर्मेंट सर्वंटांक सांगूंक सोदतात, गव्हर्मेंट एम्प्लॉयजांक सांगूंक सोदतात, भिवपाची गरज ना ह्या बीजेपीच्या सरकाराक. ह्या बीजेपीच्या सरकाराक अजिबात भिवपाची गरज ना, कारण हांचो एक्सपायरी डेट सोंपपाक आयिल्लो आहा. हो जो प्रॉडक्ट जो आसा बीजेपीचो हो फुडल्या वर्सा डिसेंबर म्हणल्यार एक्सपायर जावपाचो आहा. ह्या सरकाराची पॉलिसीज जावन आसा दादागिरी आनी हुकुमशाही आनी मनमानी. म्हणून आमी अपील करतात सरकाराक तशेंच ह्या विजिलन्स डिपार्टमेंटाक की हे फाटीं घेवचे. दिगंबर कामत म्हणटा सरकाराचे असले फतवे अलोकतांत्रीक. आंदोलन हो अधिकार. हो देश हो लोकशाही प्रधान देश आणि लोकशाहीत सगळ्यांक प्रत्येक नागरिकाक आपल्या अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाचो अधिकार दिल्लो आसा. आणि जो अधिकार म्हाका दिसता सरकारी नोकराकय आसा, कारण तेही ह्या देशाचे नागरीक जावन आसा. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. आतां कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. रिणांचो मॉरेटोरियम काळ 28 सप्टेंबर मेरेन वाडोवपाचो अंतरीम आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला. बँकांनी खंयचोच डिफॉल्ट रिणाचो अकावंट NPA घोशीत करचो न्हय म्हूण निर्देश. कोविडाच्या अरिश्टांत हफ्ते फारीक करूंक दिल्ली आदली मुजत 31 ऑगस्टाक सोंपली. तांकां जुरार जूर लावचे न्हय. सरकारान RBI कडेन चर्चा करून खंय उपाय काडचो म्हूण सरकाराक निर्देश. एंटीजन टेस्टी विशीं केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचे राज्यांक म्हत्वाचे निर्देश. कोविड लक्षणां आशिल्ल्यांची एंटीजन टेस्ट निगेटिव्ह आयल्यार तांकां ट्रॅक करून RT-PCR टेस्ट करप सक्तीची. कोविड लक्षणां नाशिल्ल्यांक एंटीजन टेस्टी उपरांत लक्षणां दिसल्यारूय तांची RT-PCR टेस्ट सक्तीची. ते खातीर खासा यंत्रणा उबारपाचो निर्देश दिला. गोंयांत कोरोनान बिरेस्तारा आनीक 6 जाण गेले. राज्यांनी कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी नियंत्रणात हाडपा खातीर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान एंटीजन टेस्टी विशीं नवे दिशानिर्देश दिल्यात. कोविडाची लक्षणां आशिल्ल्यांचे एंटीजन टेस्टीचो रिजल्ट नेगेटिव्ह आयल्यार आतां मेरेन तांकां सोडून दिताले. ही गजाल लक्षात आयिल्ल्यान हे निर्देश. आतां अशा दुयेंतींचे नेगेटिव्हिटीची खात्री करूंक RT-PCR टेस्ट सक्तीची. कोविडाची लक्षणां आशिल्ल्यांची एंटीजन टेस्ट नेगेटिव्ह आयल्यार आतां मेरेन तांकां सोडटाले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान राज्यांक आतां अशे दुयेंती ट्रॅक करून तांची RT-PCR टेस्ट करूंक सांगल्या. कोविडाची लक्षणां नाशिल्ल्यांची एंटीजन टेस्ट नेगेटिव्ह आयल्यार आनी उपरांत 2-3 दिसांनी लक्षणां दिसल्यार RT-PCR टेस्ट सक्तीची. सरकारान हे निर्देश पाळपा खातीर खासा अधिकारी वा टीम तयार करची म्हूण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान म्हळां. वास्को केशी दोबरात नेटान वाडपाक लागल्यात. जुवारी नगरांतलो कंटेनमेंट झोन पुराय उक्तो केला. जुवारी नगर कंटेनमेंट झोन जो मायक्रो झोन केल्लो तो ऑलरेडी कालूच येस्टरडे इवनिंग इट हॅज बीन डिनोटिफायड बाय द साउथ गोवा कलेक्टर. सो आतां रायट नाव देर आर नो कंटेनमेंट झोन्स इन अवर तालुका. लोक येतात जेंकां कोणाक होम आयसोलेशन रावपाक मेळना किंवा तशी फेसिलिटी घरान आसता अशे लोक थंय एडमीट जाता येवन. पणजे केशी वाडूंक लागिल्ल्यान लोकांनी मार्केट आनी हेर सुवातींनी गर्दी करची न्ही म्हूण राजधानी पणजे यो वच करतल्यांक महापौराचो उलो. लोकांक म्हाजी विनंती आसा की मातशे लोकांनी इतके गर्दी करून खंय भोंवचें न्ही. ह्या खातीर लोकां कडेन विनंती आसा ती केशी वाडटा ते हितून पयस जाल्यार न्ही लोकांक आतां सारकीच काळजी घेवची पडटली. आमी आमचें काम करतात, सॅनिटायज करतात, तेंची गार्बेज आमी सेपरेट कलेक्ट करतात, सगळें काम आमी करता. आमच्या कामाचेर ते जालें पूण लोकांची जबाबदारी आसा ती लोकांची जबाबदारी मातशी पाळची लोकांक आमची एक अपील आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्मार्ट सिटी सकयल रायबंदरात 3 प्रकल्प जातात. हेल्थ सेंटर, मार्केट आनी फुटबॉल ग्राउंड. प्रकल्पाच्यो कागदोपत्री फॉर्मलदादी सुरू जाल्यात म्हूण महापौर उदय मडकयकारान प्रुडंटाक सांगलें. पणजेचो आमदार बाबुशान खंय फुडाकार घेतला. वर्सभरात प्रकल्प तडीक लागून लोकांक उक्ते जातले म्हूण मडकयकार सांगता. 3 प्रोजेक्ट अंडर स्मार्ट सिटीन आमच्या आमदारान MLA बाबुशान हे केल्ले आसा. तितून प्रायोरिटी 3 प्रोजेक्टाक दिल्ले आसा. म्हणजे एक हेल्थ सेंटर, एक मार्केट आनी तो ग्राउंड आसा फुटबॉल. तिनूय स्मार्ट सिटीचे अंडर घेवपाक लायल्या. स्मार्ट सिटीन ऑलरेडी हेल्थ सेंटराचे पयलीं एस्टिमेट बी चालू आसा. म्हाका दिसता एक 7-8 दिसांनी तो टेंडर जातलो कामाचो.
म्हणजे ते एक सगळें रेडी करचें पडटा. हेल्थ डिपार्टमेंटान कितें कितें रिक्वायरमेंट जाय तें दिल्या. कशें वेटिंग रूम आसचो, ती फार्मासी आसतली, मागीर OPD आसतली, सगळें ते त्या प्रमाणे एस्टिमेट चालू आसा. म्हणजे रिबांदाराक एक जे मार्केट आनी ग्रावंड आनी हे रोखडेच टेंडराचे हे जावपाचें आसा आनी रोखडेच तांकां रिबांदारवाल्या लोकांक बाय नेक्स्ट इयर सगळी सेवा मेळटली. दिवचले वन म्हावळिंग्या दोंगरार जर्सी गायींच्या पाडकांचे सांगाडे आनी अवशेश सापडल्यात. लोक खंय थंय सर्रास असले प्रकार करतात. हें चल्लां तें बरोबर न्हय म्हूण प्राणी मित्र अमृत सिंग खंत आनी हुस्को उक्तायता. खंयच्याय मुख्या जनावरांक मारप हो गुन्यांवच आनी असल्यो गजाली पर्यावरण, थंयच्या रानवटी पक्षी, जनावरांकूय खंय घातक. हांगा बिचोले हांगासर हे मावळिंगे तो डोंगर आसा तेवटेन आनी हे वनाची सायट आसा. सो हांगासर हे जंगलाच्या हातून हाडून कोणी तरी कॅटल जे आसा ते उडयता. जे काफ जे आसा, काफ म्हटल्यार वासरू म्हणजे गावठी वासरू न्हू, तर हे जे एक्झॉटीक कावज जेका म्हणटा, जितून जर्सी येता, हॉस्टिन फ्रिजन तेका HF म्हणटा. हे HF जे वासरू जे आहा काल आतां ते सायटीक पडलेले हे आसले, आयज ताका खाल्ले कुत्र्यांनी बी आनी बाकीचे एनिमल जे रानांतले एनिमल्स आहा, कोले आसा, बाकीचे आहा, हे एनिमल्स आसूं, कावळे आसूं, हेंकां खावन तांकां हे केल्ले आहा. पण म्हाका अशें दिसता की हे रानान हाडून उडप सुद्दां हानिकारक आसा, कारण जंगलाच्या हे जे एनवायरमेंटान हेजो हॅझर्डस जो आसा इफेक्ट जो आहा जावपाची शक्यता. कारण काही वर्सां पयलीं, 30 वर्सां पयलीं जेन्ना ह्यो गायो येयल्यो, 30 वर्सां उपरांत मागीर हळूहळू एक 10-15 वर्सांनी हळूहळू गिदाडां जी नश्ट जावपाक लागली आनी मागीर कळ्ळें की हे जे इंजेक्शनां जी आसा डिक्लोफेनेक नांवाचे ह्या कॅटल्सांक दिताले आनी ती कॅटल्स जेन्ना मेल्या उपरांत भायर उडयताले, तेंचे मांस खावन ही गिदाडां नश्ट जाली. गावठी खावन गावठी गोरवां कितले वर्सां पासून आमी भायर उडयता म्हटल्यार तेंच्या पासून खंयचेच गिदाड, खंयचो प्राणी मेल्लो ना, कारण तांकां तसलें इंजेक्शन कितें मारलेंच वचना. सो हे जे एनिमल्स जे आसा, जे हायब्रीड जे आहा, तांकां इंजेक्शनाक लागून ते गिदाड मेले. तशेंच हे जे आतां बाकीचे एनवायरमेंटान हाडून जे अशें उडयता हांगासर जंगलान, सो एनवायरमेंटान जे कितें एनिमल्स हांकां खातले, कोले आसूं किंवा जे कितें जंगली कावळे आसूं, बाकीचे क्रोज आसूं, पक्षी आसूं, जे घार आसूं, हे जे खातले तेन्ना तांकां सुद्दां तेंच्या बॉडीचे इफेक्ट जातले आनी काही दिसांनी, काही काळान यांची सुद्दां संख्या घट्टली आनी त्याचो इफेक्ट जो आहा इनडायरेक्टली आमच्या एनवायरमेंटार जातली. हे मारप हे हांव म्हणटा की रॉंग आसा. नाजाल्यार तुमी स्टॉप करात एनिमल्स हाडपाचे आनी गावठी गोरवां पोसा. गावठी गोरवाचे आमकां हेल्थाकूय बरें आसा, एनवायरमेंटाकूय तेजे वायट परिणाम जायना. गायींची सगळी म्हायती दिवपी काव ऑन क्लाउड प्रकल्प पुराय देशात आनी पयलेच फावट गोंयांत वाळपय नाणूस चालीक लागलो. प्रकल्पाचो दुधकारांकय बरो फायदो जातलो. मजगतीं बिरोडे 70 पंचायती कडेन नव्या पुलीस बीट पोस्टाचें उक्तावण जालें. आजगांवा वखारीत मार भडय. पुलिसांनी आरोपींक उखल्ले. कोरगांवाक गणपती विसर्जनाक तळी बांदून दिवची म्हूण लोक मागतात. काव ऑन क्लाउड प्रकल्प देशात पहिलेच फावट वाळपयच्या गोशाळेत चालीक लागला. गोरवा सांबाळ मळार स्टार्टअप सर्तीत जिखिल्ल्या प्रकल्पाचो खंय दूधकारांक फायदो जातलो. ह्या अनुषंगान आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा त्यांच्यानी एनिमल हजबंड्री स्टार्टअप स्किमी अंडर एक प्रोजेक्ट मागयल्लो आणि हो प्रोजेक्ट जो आसा तो एनिमल डिजिटल आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी ह्या एका संस्थेन बेळगांवचे यंग इंजिनियर आसात सुदीप हुक्केरी आणि प्रसाद देसाई हांच्या मार्गदर्शना अंडर हो प्रोजेक्ट दिल्ली तांच्यांनी प्रपोज केलो आणि त्या प्रोजेक्टाक बेस्ट प्रोजेक्ट एनिमल आयडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट म्हणून तांकां एवॉर्ड मेळ्ळो. आणि हो प्रोजेक्ट अख्ख्या देशात आमच्या अखिल विश्व जय श्रीराम गोशाळा गो संवर्धन केंद्र जे आसा त्या केंद्रान आमी पयले फावटी आमी राबयता. खरें तर ह्या प्रकल्पाचें खरें नांव आसा तें कावज ऑन क्लाउड, म्हणजे ज्यो गायींचें इन्फॉर्मेशन तुमच्या नेटार किंवा क्लाउड बेजाचेर उपलब्ध जातलें. हर एक शेतकऱ्याक ज्याचे कडेन एंड्रॉयड फोन आसा तेणी हें एप्लिकेशन जेंचें आसा तें डावनलोड करून जर आपले कडेन दवरीत जाल्यार ह्या जनावरांचें सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां मेळटलें. बिरोंडा पंचायतीत नव्या पोलीस बीट पोस्टाचे उक्तावण जाले. उक्तावणाक सरपंच उदय सिंग राणे, PI सागर एकस्कार आणि DYSP गुरुदास गावडे आशिल्लो. आमी प्रपोजल घातलेले हांव सरपंच जाल्या उपरांत आमकां हांगा एक ल्हानशें बीट पोस्ट जाय म्हणून आणि त्या प्रमाणे आमी प्रपोजल
ठराव काढून पंचायतीतर्फे आम्ही धाडलो. आमच्या आरोग्य मंत्र्यांनी आमकां सहकार्य केले, नोट घालून ते पुटअप केले आणि जवळजवळ 1 वर्ष 3 महिने साधारण सुमार आयज आमकां लागले हेचें रितसर उद्घाटन जावपाक. हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, आमच्या स्टाफाक, आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक जेंच्यांनी आमची ही गरज पुरयलेली आसा. तेणी म्हाकाय खबर नासलें की QR म्हणून एक हांगासर न्हंय आसा, लोक येता न्हावपाक येवपाक आनी भरपूर जाण हांगासर मेलाय बी म्हणटा, ते मारता आनी मस्ती करता. सो हांव तुमकां एक उतर दिता की आयच्यान हांगासर तुमकां रावंड द क्लॉक पुलीस मेळटले. रावंड द क्लॉक पुलीस आसता. हे जे पुलीस बीट पोस्ट आयज आमी ओपनिंग केल्लें आसा हे लोकां खातीर कम्युनिटी पॉलिसींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगासरले लोक आसा, हांगा पुलीस लागीं आसा, कितें तिका डिफिकल्टी येयल्यो फक्त कितें पुलिसाच्या बाबतींत तिचे पर्सनल कितें डिफिकल्टी आसा, सपोज हांगासरले भुरगे आसा तिका कितें गायडन्स जाय, कसले सोशल गायडन्स किंवा एज्युकेशनल गायडन्स आमी टायम टू टायम, सपोज जर हांव हांगा डिवायस उरलो, सब डिव्हिजन पुलीस ऑफिसर उरलो जाल्यार हांव म्हाज्या परीन एटलिस्ट 2 महिन्यांनी हांगा येवन लोकांक जमोवन तेंचे कितें डिफिकल्टी आसा, कितें गायडन्स जाय तो प्रोसेस हांव स्टार्ट करतलो. आसगांवा वखारीचो मालक आनी गिरायकाचो वाद चडार पडलो. मारबडय जाल्ल्यान पुलिसांनी कांय जाणांक भितर उडयले. म्हाज्या भावाक बी सगळ्यांक हाडटा हांव तुमकां मारपाक बी. येयले ते सोमके मागीर डायरेक्ट मारपाचेच चालू केले. सेकंड टायम येयले ते म्हाका डायरेक्ट म्हाका म्हणले तुका जितोच कातरतलो, मशिनान कातरतलो, असो करतलो तसो करतलो. मागीर डायरेक्ट मारपाक चालू केलें तेंच्यांनी. मागीर हांव धांवलो फाटी आनी काकाय फाटी धांवलो. मागीर डॅडी हांगा आसलो, मागीर डॅडीचे तकले दानो मारलो. तो डॅडी आतां सिरियस ICUन आहा. कितके जाणां आसले मारपाक? ते टोटल 7 ते 2 जाण बायलां खंय आसली ती. एक देब एक पात्रांव आमच्या तेका मारलो, एक भरत पात्रांक मारलो आनी मणी पात्रांक देब ही मारून तेका खूब मारलो म्हणून तो मागीर तसो फाटल्यान धांवलो. व एकाय म्हटल्यार आमी लिपयलो. मागीर तो मणी बाई एकटो उरलो न्हू, तेका तेंच्यांनी खूब मारलो आनी सगळ्यांक बाकीच्या कोण आडूंक वयता तेंकां तेंच्यांनी हें केलो. 11,000ची वस्त 5,000क दितलो. ती भाजी म्हटली म्हणून तुमी ताका मारतात, तुमी ती घेवन येतात परत ऑफिसान मारतात, भायर मारतात. हे बरें रक्ताचे कोण कॅमेरा आहा तो चेक केलो, मनीस हाडलो, सगळे फुटेज काडली. ते मागीर ज्या मागीर तेंच्यांनी ते 2-3 जाणां दिसता अरेस्ट केले. एक गाडी घेवन येयले, 2 मोटारसायकली घेवन येयले, ते सांगताले म्हाका. कोरगांवां गणपती विसर्जनाचे तळयेची दशा जाल्या. नवी तळी बांदून दिवची म्हूण थळावे मागतात. इकडे एक साधारण 35 गणपतीचं विसर्जन होतं. पंचायतीतर्फे पायऱ्या ज्या बांधलेल्या आहेत बघा, जवळजवळ त्याला 7 ते 8च फक्त तर वर्ष तर झालेली आहे रिपेअरिंग केल्या. 6 तर वर्षात परिस्थिती ही बघा इकडे. गेल्या वर्षीपासून त्यांना आम्ही सांगत आहोत वारंवार पंचायत इकडे येत सुद्धा नाही, बघत सुद्धा नाही, हे दुर्लक्ष करते संपूर्ण. गणपती उतरायला आम्हाला तर होतं तर त्रास होतो इकडून. हे बघा खड्डा बघा केवढा इथे तर पडलेला आहे. त्याच्यात तर आम्ही तर नाही बघा हा माती वगैरे घालून तो आम्ही तर हे सारखा केलेला आहे. मोठ्या पायऱ्या व्यवस्थित तर बांधून द्याव्या अशी आमची मागणी आहे सरपंचाकडे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.